मराठी आणि हिंदी नाट्य आणि चित्रपटसृष्टीतलो फामाद नट विक्रम गोखलेन शेवटाक शेनवारा निमणो श्वास घेतलो। 24 तारखेक ते संवसाराक अंतरल्याची खबर मुखार आयिल्ली, मात ताच्या घरकान्नीन आनी चलयेन विक्रम गोखलेच्या मरणाची खबर ही फक्त वावडी आसा अशें जाहीर केल्लें। शुक्रार मेरेन पुण्यातल्या दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार चालू आशिल्ले। ते तांच्या ट्रिटमेंटाक हळूहळू रिस्पॉन्ड करपाक लागल्यात अशें दोतोरांनी कळीत केल्लें। मात पिरायेच्या 77 वर्सांचेर शेनवारा तांणी हॉस्पिटलांत निमणो श्वास घेतलो। तांची भलायकी बऱ्याच दिसांसावन इबाडिल्ल्यान फाटल्या सुमार 15 ते 20 दीस तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आशिल्ले। ते भायर पडिल्ल्याच्या खबरेन नेटिझन्स तशेंच बॉलिवूड कलाकारांनी दुःख परगटायलां। तांणी हम दिल दे चुके सनम, हे राम, तुम बिन, बुलबुलैया, मिशन मंगल, हिचकी ह्या सारख्या गाजिल्ल्या चित्रपटांनी काम केलां। तांणी केल्ली नाटकां मराठी तशेंच हिंदी सिरियलांतली तांची कामां सदांच याद उरतलीं। पुराय नाट्य आनी चित्रपट सृष्टी विक्रम गोखलेक आर्गां ओंपता।